वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जस्ट देड जाली, आयज मातसो लेट जालो. सकाळच्या कामां सोंपना जस्ट न्हाळेलें, खेळटालो हो मातसो. मागीर आतां काय घातला हांवें जुलान, न्हिदता तो. म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करूया. म्हटलें वाज येता सदांच तेच रुटीन. सकाळचें उठ, मागीर घरचीं कामां, बाबूचें पळय, मागीर रातचें मागीर तुवें स्टडी. बेजार आयलो आमकां. खंय तर अशें दिसता की खंय तरी एक 3-4 दीस खंय तरी रावपाक या कशें. कोणा टायमा व्हरपाक. जेन्ना आमी प्लॅन करता खंय वचपाक तेन्ना शिव फ्री उरना. सो अशें न्ही वाज येयलो सारकें घरान बसून हें सगळें कामां कर, तें कर. मागीर सांज जाली की सकाळीं ब्रेकफास्ट कितें करूंक जाय तें एक टेंशन आसता. मागीर जालें सकाळचें ब्रेकफास्ट जालें, मागीर जेवणाक कितें करूंक जाय तें टेंशन आसता. म्हणजे वाज येयलो सारको, कळ्ळें तुमकां न्ही. सदांच तेच रुटीन करून करून न्ही बेजार येयलो. कितें करपाचें, कांय ताका ऑप्शन ना, करचेंच पडटा. ओके. सो हो न्हिदात ना, रडटालो व्हडलें व्हडलें. आतां घातला हितून न्हिदात ना. आनी आयज कोणा खबर सामकें वारो सुटला भायर. दारां आपडटा आमचे तेवटेन भितर सगळें. आयज बरो वारो सुटला आनी आयज मातशें थंड कशें आसा. 2 दीस न्ही मातशें अशें गरम जातालें आनी पावस पडलेलो न्ही मदीं, सो ताका लागून. सो सगळें जालें ऑलमोस्ट जेवणाची तयारी बीन. आतां येतलो ऋत्वीक. ओके. सो या आमी किचनान, कित्याक आतां बाबू आतां न्हिदलो 1:30. 3 असो उठ्ठलो. मागीर ताका कितें खावपाक करूंक जाय. सो म्हटलें आयज स्वीट पोटेटो ताका बॉयल करता. स्वीट पोटेटो आसा ते ताका बॉयल करता आयज. ओके. सो या आमी किचनान. शिव आयलो म्हटलें तूं ताका हालय म्हटलें. हांव वयता किचनान. कितें न्हिदात ना? हय चल. करता काम करता. मली दिवं आं मागीर तूं जेवणा नंतर खायना मागीर तूं. काल न्ही हांवें केल्लें मली. हे 3-4 स्लायस आसलेले ब्रेड कर कर म्हणटालो. मागीर करना जाल्यार मुडो खाता. सो काल हांवें मली केलें, काडून दवरला भायर. मातशें दिस टायम हांवें न्ही मातशें कमी स्वीट केला. चड शुगर बी कांय घालूंक ना हांवें. कमी स्वीट केला. जस्ट काडून दवरला. आई आई म्हणटा आपल्या वाज येयलो खंय खंय तरी या खंय एक 3-4 दिसां खातीर न्ही गे. खरेंच आमी बाजारात येनात. आयकता? खंय तरी या आमी. आयकता? वाज येयलो म्हणटा घरा कामां करून करून खंय भोंवपाक या. डान्स करपाक या खंय पळय. असले उतरां आयकचे पडटा आतां. आं कितें करपा सकाळीं उठलें की झाडू मार पूस आं बाबूचें कर. 2 भुरग्यां सांबाळप म्हणजे इतलें इजी ना. वाजयला खंय हयसे खंय तरी एक 2-3 दीस खंय तरी वचून रावपाचें हॉटेलान खंय तरी सुशेगाद. तशें ना आं तूं काम कर म्हणजे जेन्ना काम नासता तेन्ना या म्हणटा. बेजार येयलो आमकां खरेंच वाज येयलो. आं नेक्स्ट इयर खंय जालें. हांव आतांचे खबरी उलयतां, हो नेक्स्ट इयर खबरी उलयता. आसूं आतां. हें स्वीट पोटेटो काडटा भायर. स्वीट पोटेटो बरो व्हडलो येयला आनी बरें स्वीट आहा हें प्रेस. ओके. आनी काल केल्लें हांवें मली. टेस्टी जाला मली. जस्ट आत्तां फ्रिजींतल्यान काडून दवरला हांवें. आनी इल्लें केलें न्ही जाल्यार टेस्ट जाता, खावंकूय दिसता. सो काडून काबार करया म्हटलें. ओके. सो आयज आमगे स्पेशल कितें जेवणाक आसा ताका तुमकां जस्ट आत्तां 1-2 सिटी जाल्लेले आहा. सो हांव न्ही ते स्वीट पोटेटो पयलीं न्ही हांव मशरूम फ्राय करता. आयज जेवणाक न्ही मशरूम ऑर्डर केल्ले हांवें ब्लिंकिटांतल्यान. सो म्हटलें हे पळयात मसालो बी लायला, मशरूम फ्राय करता. आई वयतली शावर घेवपाक. सो हांव बिना मशरूम फ्राय करता. भूक लागला सामकें. सकाळीं आयज पोळे आनी केल्ले बटाट्याची भाजी. तरी पूण आमगे पोळे न्ही 2 वयर वचना पोटान न्ही गे. हय 2 वयर वचना ना. म्हाका न्ही लायक आयज बरें जालें बटाट्याची भाजी हांवें खालें. आनी आहा पीठ आहा, भाजी बीन आसा. ओके. आं हय दवर फ्रिजीन. कितें बेश्टें वेस्ट करूंक जाय. बटाट्याची भाजी आनी पोळे खूब बरें जाता. ओके. सो हांव न्ही मशरूम फ्राय करता. 2 दीस केल्लें न्ही पोळ्याचें पीठ 2 दीस केलें. काल केलें आयज बी केलें. फाल्यां तो व्हरचो ना ऋत्वीक. 3 दीस कंटिन्यू तो व्हरना. तर फाल्यां कितें दीस कितें करपाचें. ओके. तर हांव न्ही मशरूम फ्राय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो शिवाक दिता मली. कोणें मली ट्राय करूना न्ही आजून. ट्राय करात आं. तुमी पिशे जातले खावून. तूं म्हणटली पिशा जाल्यार आमी करून खावचें ना म्हणटली. घे मली घे. शिवाचा काम दिला ते बाबू जुला हालोवपाक. तो हालयता मली खा तूं. घे. दुबयचे ब्रेड पयलीं सॉफ्ट आहा आनी मली केला आनी सॉफ्ट जाता. अशें ना कितें एक्स्ट्रा आहा ना. म्हाका आनी आईक तुका पुरो आतां. 4 आसलेले ब्रेड ते तूं सांगलें म्हणून केलें हांवें ते. 4 आसलेले ब्रेड. कितें आनी कितें
कोणा कोणा आ इल्ले घे ते इल्लेशे आसा घे आमकां इल्ले दवर म्हणजे ती विचारतलो आपल्याक दवर ना म्हणटलें. सो थोडेशे मलाई म्हणजे दुधाक जे वयले साय येता पळय साय ते थोडेशे डब्यान जाल्लेले रेडी. सो आतां आमी चड दिसता दवरना ते मागीर येता पळय वास मारता. सो थोडेशे मलाई आसलेले सो हांवें आतां घी केला हे पळयात. बरें जालां घी हे पळयात. सो बरें पडटा इशुकाक न्ही. सेलेक्ट केला न्ही हांवें तितून एक ड्रॉप घालता हांव. सो म्हाका न्ही आमचे एक यूट्यूब फॅमिलीन कमेंट केलेले तेजे बेबी न्ही 6 मंथ जाला. सो तेणें न्ही सेम जे हांवें केला पळय सेरेलॅक तेणें केलें खंय. सो तितून तुमकां खबर आहा काय अशें आमी स्वीटनस म्हणजे स्वीटनस येवपा लागून काय आमी घालना. शुगर एड करूं शकना, सॉल्ट आमी घालूं शकना, हनी बी आमी घालूं शकना. सो आमचो इश्यू खाता तितून काय घालना हांव. सो केन्ना केन्ना की आतां 2 चमचो बरो खाता मागीर खावपाक हें करता. मागीर हांव कितें करता बरा एक जस्ट थोडेशें न्ही जॅगरी पावडर घालात. इफ तुमची बेबी खायना की तें चेपें लागता न्ही ताका मातशें टेस्ट जाय न्ही. जॅगरी पावडर घालात ना जाल्यार खजूर उदकान मातशें भिजत दवरात. तेजी बरी पेस्ट करात आनी सेरेलॅकान घालात. ओके मातशें स्वीटनेस मेळटली सेरेलॅकाक. ना जाल्यार एप्पल मातशें स्टीम करून तेजे प्युरी करून ते थोडे प्युरी घाला सेरेलॅकान. ना जाल्यार थोडेशें धाकटोसो बनाना घाला आनी स्मॅश करात. ओके सो हांवें न्ही जॅगरी पावडर ऑर्डर केला. सो हांव ताका थोडेशें जॅगरी घालता. सो जॅगरी बरें. आनी जेन्ना तुमी ते सेरेलॅक हांवें दाखयला पळय रायस सेरेलॅक्स आनी मिक्स रायस सेरेलॅक जेन्ना करून जातलें पळय थंड जातलें पळय जस्ट एक ड्रॉप न्ही घी घालात. सद्या एट प्रेजेंट 6 मंथ न्ही 6 मंथ 7 मंथाक न्ही अशें 1-2 ड्रॉप न्ही घी घालात मिक्स करून खावया. घी एकदम बरें बेबीक कळ्ळें न्ही. मागीर 9 मंथ 10 मंथ जाल्यार न्ही तेन्ना एक हाफ टीस्पून बी घालूं जाता. आतां सद्या हाफ टीस्पून घालनाका 2 ड्रॉप्स न्ही तुमी हें घालात कितें तें घी. आनी हांवें न्ही हांगासर पावडर जॅगरी एक मिनट पळयात हें आसा जॅगरी पावडर हितून. ओके खूब अशें ब्रँड मेळटा तुमकां खंयचे ब्रँड जाय तुमी हाडूं शकता जॅगरी पावडर. सो हांव कितें करता सेरेलॅकान न्ही जस्ट थोडेशें घालता हांव. मातशें कितें जाता खबर आहा तितून न्ही मातशें एक स्वीटनेस मेळटा तें मागीर खाता मागीर. ताका लागून हांवें जस्ट कालूच ऑर्डर केलें ताका आतां हांव घालता सेरेलॅकान. सो तुमी जॅगरी पावडर घालूं शकता. शुगर घालनाकात आनी हनी बीन घालनाका आनी मीठ घालनाकात कळ्ळें न्ही. सो हांगासर न्ही पळयात मशरूम फ्राय केला आनी हांगासर इश्विकाक स्वीट पोटेटो स्टीम करपाक दवरला. मागीर ते बरें जालें की मॅश करपाचें. सो स्वीट पोटेटो न्ही जेन्ना बरें स्टीम जालें न्ही स्टीम करून जालें की ताका मातशें स्पून फॉक आसता पळय फॉकान ताका अशें बरें स्मॅश करात. नाजाल्यार थोडेशें गरम उदक घालून ताका मातशें पातळ करूंक जाय कित्याक बरा स्वीट पोटेटो न्ही गिळटना मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो मातशें सांबाळून नाजाल्यार दूद थोडेशें एड करून न्ही मातशें पातळ करपाचें नाजाल्यार गरम उदक भितर घालपाचें आनी मातशें पातळ करपाचें. सो हांव न्ही दूद घालतलें थोडेशें ताका पातळ अशें दितलें. ओके तें स्वीट पोटेटो खाता तो ताका तें आवडटा. सो आयज आसा आमगे जेवण हें पळयात पिकल मशरूम फ्राय आनी आयज केला शेपूचे पुलाव. तितून हें घातला सोया चंक्स घातला. आमच्या बाल्कनीन न्ही आई बरें शेपूचे पुलाव करता. बाल्कनीन जस्ट थोडेशे शेपू जालेले ते इल्लेशे घालून सपोज केले न्ही पुलाव ते बरें जायना. ताका आनीक चड शेपू पडूंक जाय. आनी ऑलरेडी न्ही शेपूचे पुलाव हांवें शेअर केलेले आसा. मुद्दाम तुमी ट्राय करा खूब बरें. आनी तातूंत न्ही थोडेशे सोया चंक्स घालात प्रोटीन बरें एक्चुली कळ्ळें न्ही. म्हूण ते आमच्या बाल्कनीन जे शेपू थोडेशे पडटले म्हणून ते बरें जायना. हांवें आनीक ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केलें आनी केलें. सो 2 टायम इझी जातले कळ्ळें न्ही. बरें जाता केन्ना फुलां दाळ बेजार जाता खावपाक दाळ सुद्दां दाळ आनी तेच्या वांगडा कितें फ्राय बी आसलें न्ही शेपूचे पुलावा वांगडा कितें फ्राय बी आसलें न्ही जाल्यार आनीक जेवण बरें वयता. ओके हांवें ऑलरेडी शेअर केला तुमकां जाय जाल्यार हांव तुमकां लिंक धाडटा. केन्ना केन्ना अशें करून खावपाचें बरें जाता. ओके तर जेयता मागीर मेळटा. इशुकाचें जालें तें स्वीट पोटेटो बॉयल जालें म्हणजे स्टीम जालें बरें. तें मातशें थंड जावं न्ही उठलो तो न्हिदोंक ना उठलो तो पळयात. आतां जेयता हांव ताका मागीर भरयता मागीर न्हिदतलो तो. ओके मेळटा तुमकां मागीर चला. सो हांगासर न्ही हांवें इशुकाक लागून न्ही हें पळयात सॉसपॅन अशें ऑर्डर केल्लें हांवें 3 येयला. सगळ्यांक मातसो व्हडलो हो आसा स्टिलाचें स्टील हें पळयात. सो हो एक मागीर तेजेकून धाकटो हो मागीर तेजेकून धाकटो हो. सो हितून न्ही हांव ताका सेरेलॅक बीन करता आनी उदक बिदक कितें गरम करपाचें आसलें न्ही हितून करता. आनी सद्या हें यूज जावंक ना न्ही गे हो व्हडलो आसून यूज जावंक ना. सो बरें पडलें म्हाका. ऑफर आसलेले हितून कितें तें मिशोन न्ही ऑफर आसलेले आनी फ्लिपकार्टान आसलेलें तेंचें ऑफर. सो हें न्ही हांवें फ्लिपकार्टासून ऑर्डर केल्लें पण आतां तेंचें ऑफर ना. आतां तुका सिंगल मेळटा अशें सिंगल
अशें कितें 300 कितें आहा पूण बरें आसा स्टिलाचें आसा बरें आहा तुमकां दाखोवया म्हटलें तो हें स्पेशल हांवें इशुका लागून ऑर्डर केला जेयली आनी इशुका हांवें ते स्वीट पोटेटो ताका दिले हांवें बंद करचें ओके खाल्लें ताणें मातशें पातळ केलें न्ही बरो लायक ताका मातशें स्वीट आहा ते स्वीट पोटेटो सो ताका आतां घातला हांवें पाळण्या आतां हांव येयला स्टडीज घेवपाक फाल्यां आसा पूस तोंड चल मली खाला आनी तोंड दुखूच ना चल खावन तोंड धुवन या सो आतां दनपारां ताका म्हटलें न्हीद नाका आयज ताका ट्युशन ना कित्याक हिंदी ती घेयना हिंदी हांव तेजी घेता सो सांजचे न्ही आमकां वचूंक जाय मदर मॅरीक आमची युट्यूब फॅमिली आमकां इनवायट केला सो अशें न्ही आमकां खूब जाणांनी इनवायट केलेले मदर मॅरीक खंय वचूंक पावूंक ना हे शू फ्री ना न्ही कशें वयतले सो आतां कोण हे व्हिडिओ बी पळयतले न्ही तर तुमी म्हणटले आमच्या घरा येवंक ना म्हणटले सो तुमी समजून घेयात की शू फ्री आसल्यारूच हांव येता नाल्यार म्हाका येवंक मेळना अशें आमकां वेडिंगा बी आपयलां वचूंक मेळना आमकां कितें करपाचें शू आसल्यारूच म्हाका वचूंक मेळटा न्ही सो आयज शू आपयला आपूण आसा सो म्हटलें वचून येवया म्हटलें सांजचें सो अरावंड 6 o'clock अशें भायर सरतलीं आमी सो हेका कितें म्हटलें फाल्यां हिंदी आसा आनी खूब आहा तें हिंदी कर तूं ऋत्वीक हय सो म्हटलें आतां 2 लेसन करया आमी हिंदी आनी मागीर रातचें मागीर तेंच्यानी येतलीं न्ही तेन्ना 1 लेसन करया कित्याक मागीर रातचें सगळें जावचें ना सो म्हटलें आतां न्हीद नाका न्हिदता जाल्यार मातशें बेगीन कर आनी 1 वर न्हीद म्हणलें ताका हांवें तो जागो आहा तो न्हिदल्या शिवाय आमकां न्हीद पडना सो ताका म्हटलें आतां मातशें बसून करया आमी सांजचें अशें संक सुमार वचून येया म्हटलें मजा मागीर वचूंकूच ना आनी कोणाचें एका वचोंक ना पावकूच ना सो आमची युट्यूब फॅमिली आसा लविना तेंगेर वयता आयज ओके सो शू येतलो मागीर संग या पावलो तिणें टायमींग दिला 5:30 तर 5:30 जावचें ना म्हटलें 6 o'clock अशें भायर सरया म्हटलें ताका म्हटलें तर कर चल ओपन कर रफूक ओपन कर ओके चला हेजे स्टडीज घेता हो आतां न्हिदतलो डायरेक्ट तुमकां न्ही हांव सांजचें मेळटा ओके चल हो पळय हांगा दवा सायडीन न्हीद येता अजून हाडटालो न्हीद येता म्हणून आतां न्हीद की करता आ की करता आतां न्हीद पळयता गो न्हिदना न्हिदना न्हीद 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 बेगिना तूं न्हिदलें अशें आमकां मातशें न्हीद पडटा मागीर न्हीद बेगिना ताका अशें हालोवचें पडटा पाळणें जाल्यार तो न्हिदता न्हू रे चल सो आतां भायर सरला आमी वचपाक तर खंय तशी ना अंजुना स जाली हांवें तुमकां म्हटलें न्ही 2 लेसन घेतले आनी वयतली म्हणून एकूच घेतलें लेसन न्हिदली आमी ताका येयला न्हीद तो आपूण न्हिदता हांव पावलो सो न्हिदली मातशी उठले या म्हटलें वचून बेगिना येवया मागीर ते उरलेले सगळे घेवंक जाय स्टडीज चे मास्क घे तुवें मास्क घे घुवन पावली केंस गेले मातशें आमी बायक घेवन येयला न्ही चला पावली आमी चल तूं चल फुडें शिवना कितें हाडला आसतलो आमकां 5:30 आपयल्लें तेणेन टायमींग आसतलो 5:30 सो आमी पावले हे पळयात लविना एका तुमी पयलें आसतलें तेंच्या घरा एक व्हडली स्टोरी आहा लास्ट इयर म्हाजी खबर आहा आनी लुसियानो अंकल एका तुमी वळखता आसतलें हांव येयल्लें लास्ट इयर बर्थडेक न्हू अंकल हो बर्थडे 50th बर्थडे सो हें पळय तेणी बरें केला आनी चेडो हो व्हडलो हांव कन्फ्यूज जाला 2 ताका चेडे खंयचो व्हडलो खंयचो धाकटो काय कळत ना व्हडलो नांव कितें उलय मरे अंकला कडेन आ कितें म्हणटाय का तो लसता नेक्स्ट टायम बाबू घेवन येवया नेक्स्ट टायम येतलें हांवें बाबूक घेवन स्पेशल क्रिसमसाक येता क्रिसमसाक हांवें लविना म्हटलें तूं यो म्हटलें आमगे क्रिसमसाक आमी क्रिसमस बरें करता येवपा जाय आनी क्रिसमसाक येवपा जाय ही आसा लविनाची मम्मी अंकल म्हणटा रितिकाक रावपाकूच यो खंय येता मरे आं पिक्चरा व्हरता खंय बायक घेवन येयली ताका लागून ट्रॅफिक येता ट्रॅफिक लागून आनी कार आनी खंय घेवन येवपाचें ना येवपाचें आमी सगळ्यां जाणां येता क्रिसमसाक येता हांवें म्हटलें अंकलाक आमगेरूच यो म्हटलें क्रिसमसाक येवपा जाय आमी करता आमगेर यो मागीर आमी तुमगेर येता
वयता आम्ही जाले Thank you very much. थँक्यू Yeah. व्हेरी मच हां आई की सल्ला सांगा. बाबू गे रकत. बाबू सांगता थँक्यू व्हेरी मच. वय असा जॅकफ्रूट ट्री हा एक कडे सुकला आणि एक सायडीन जितो हा पण बरे व्हडल्या थँक्यू म्हण इश्यू का दाय आपण घेऊन खेळटलो रे थँक्यू म्हण मागीर इश्वीक व्हडलो जालो हय सारखे सारखे तू व्हडलो जालो बाबा आता चल येता हा तो जस्ट पावली आम्ही घराकडे आणि लुसियानन अंकल इशुकाक एक बरेशे डॉल दिला इश्वीक अंकला थँक्यू म्हण तुका डॉल दिला अंकलान लुसियानो अंकलान तुका डॉल दिला हे पय हाय इश्वीक हाय इश्वीक थँक्यू म्हण अंकला थँक्यू म्हण रे थँक्यू म्हण अंकल तुका खूप मिस करतालो हाय म्हण हाय लुसियानो अंकल येता म्हणून सांग क्रिसमसाक आय एम कमिंग आ हय न्ही क्रिसमसाक या आमी आ अंकलागेर ओके शे सो पावली आमी अंकल आज खूप मिस करतालो इशुकाक आईक कितें हाडूंक ना इशुकाक कितें हाडूंक ना हांवें म्हणटा आमी येता म्हटलें क्रिसमसाक या ना सगळ्यांना या आणि पळय बरें डॉल दिला क्यूट आहा हय सो बेगिने बेगीन येयली आमी आतां स्टडीज घेवंक जाय म्हणटा बेगिने बेगीन काडले ओके आनी ते स्टडीज घेता आयज तेंच्यांनी हें दिल्लें बरेशे पॅटीस हांवें कितलेशे पयला जितून हें आसता सो हांवें इतले पॅटीस पयला लायफान बटाट्याची भाजी आसता भितर मशरूम भाजी आसता पनीर भाजी आसता पूण आयज तेणें पॅटीस दिला पळय फक्त चीज आहा आनी इतलें बरें लागलें आमकां अशें ना हय शिव पळय थंय पी तूं ज्यूस दी तेणें पी सो आई म्हणटा खा म्हटलें ओके सो आतां हांव बसलें हेजी स्टडीज घेवपाक आई बरें आहा हा बरें अबे आहा टेस्टी आहा बरें आहा चीज आहा भितर न्ही हांवें फस्ट टायम असलें खालां हांवें हय सो चला आतां आनी काय ब्लॉग आं कितें लविना आंटीन ताका कितें दिला खंय इशुकाक पेन इशुकाक पेन आणि म्हाका UV4 म्हाका पेन तुका पेन आनी पेन्सील दिला थँक्यू म्हण थँक्यू आं सो ताणें एक बरेंशें हें दिलें गिफ्ट कशें चिल्ड्रन्स डेक ओके सो चला आनी कांय ना बरी दिसता तांकां मेळोन बरें उलयलें खूब आनी खूब बसून तेणें उलोवंकूय दिसतालें येयली आमी बेगिना एका लागून स्टडीज घेवंक जाय आनी बाबू मागीर जस्ट आत्तां उठलो रे तुमकां सांगू ना वयतना तो न्हिदलेलो आमी पावता म्हटल्यार तो उठलो तो बरो ताका खबर आमी खंय भायर वयता म्हणून चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर म्हण रे बाय आय लव यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट शेअर सबस्क्राइब टू माय चॅनल गॉड ब्लेस यू ऑल ऐकता बाय म्हण इशी बाय म्हण सगळ्यांक इशी पळयता बाय म्हण सगळ्यांक बाय म्हण बाय आई चला बाय म्हण हां चला Mother Mary, I want to walk by your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest smile.